गोंयांतले सावले धरणा सयत सगळीं धरणां फुडल्या सप्तकां भितर भरून व्हांवतली अशी माहिती मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिली। गोंयांत पडपी समाधानकारक पावसाक लागून उदकाच्या सांठ्यांत वाड जाल्या। येवपी काळात उदका पुरवणे विशीं कसलीच अडचण येवची ना असो दावो मंत्र्यान केलो। तशेंच उदकाचो उणाव टाळपा खातीर उदकाची गळटी आडोवप, उदक वांटोवप, अनधिकृत बांदकामांक परवानगी दितना उदकाचो योग्य विचार करप गरजेचें आशिल्ल्याचें मंत्र्यान सांगलें। आता ह्या दिसांनी बरो पावस पडलो आसा आनी आमी पळयतात की इट हॅज रीच टू 93% ऑफ इट्स 100% जावपा खातीर आनीक 7% आसपाक जाय। असोच जर पावस पडलो आमी आतां पडटा तसो जाल्यार म्हाका दिसता की एका आठवड्या भितर ओवरफ्लो जातलें आनी एक फावटी ओवरफ्लो जालें वी हॅव रीच टू दी ऑप्टिमम। मागीर जें आसा तें ओवरफ्लो जाता की कंटिन्यूस टील नोव्हेंबर। आमकां अशेंच जालें जर जाय जाल्यार फुडलो सांठो आमकां फुडल्या वर्साकय आमकां उदक मेळटलें कळ्ळें न्ही। ओवरफ्लो जावप हें अत्यंत गरजेचें। ओवरफ्लो जाले नंतर कितलोय पावस पडलो म्हणून काय आमी स्टोर करपाक शकनात। सो आय बिलीव इन ऑल अक्रॉस दी गोवा ऑल आवर रिजर्वयर्स हॅव कमिंग टू इट्स फूल हें एक आठवड्या भितर सगळें फूल जातलें। सो इट वील टेक केअर ऑफ आमचे परत मे म्हणटा आवर रिक्वायरमेंट ऑफ वॉटर इज 700 MLD and we have 700 MLD. However, there are some leakages. It's because of that the water आमकां पावना। we are trying to fix the leakages. Now this year तुम्ही पळयलें आसा की इन द मंथ ऑफ मे पयलीं सगळे कडेन स्कार्सिटी जाताले, वॉटर टँकर धांवताले, कोण तरी गागरी घेवन येताले दिसतालें। दिस इयर हॅव यू सीन आमी टँकर म्हणटा ते 90% काडले, आतां उरल्या ते ओन्ली म्हणजे कांय इमर्जन्सी टँकर वापरता। टँकर खंयच वापरना, इमर्जन्सी 90% टँकर पयलीं आशिल्ले न्ही। समज 100 टँकर आसले आमी 90 काडून उडयले, 10 उरल्या। अशे परिस्थिती हाडला आसतना आमकां वॉटर स्कार्सिटी मेळना। आनी आमी जे पळय फाटीं हें घेतलें न्ही जुनाच्या 16 तारखेर पसून सांगलें आनी 2 म्हयने पसून उदक उरतलें। अशे परिस्थितीन आसतना परत पसून आमचे कडल्यान जें जाय आमी पळोवपाकच जाय कॅरींग कॅपेसिटी वॉट गोवा। बट इन टर्म्स ऑफ वॉटर वी वील नेवर म्हणजे कशें हें जावचें ना प्रॉब्लम। वी वील एडवायज दी पंचायत टू इन्फॉर्म इल्लीगल कंस्ट्रक्शन जावपाक दिनात ना जर जाय जाल्यार आमकां आमचें कॅल्क्युलेशनच करपाक मेळना। आमकां प्लॅन करपाक जाय न्ही फॉर नेक्स्ट 5 years कितले MLD प्लांट आमकां नवे हाडपाक जाय, उदक मेळपाक जाय। काडीत रावले आनी अकस्मात जर तांकां एक कायदो आयलो आनी मागीर तांकां कनेक्शन दी म्हणलें जर जायत एकदम आमकां चड मेळटा।